नमस्कार 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 हिंगा हांव कित्याक येयलो खंय कुल्ली चार मेळटले जावन कोण म्हणून आमगेलो हळात येयलो हळात येयल्या काय ना कुल्ली बिल्ली काय ना कुल्ली पयले मेळटाले आतां कुल्ली कशें करून उरतले हां कुल्ली उरूं सारके व्हळ उरूं जाय न्ही व्हळाक भिवण करूं सारकें ते कुल्ल्याक जागो उरूं जाय न्ही पावस भरपूर पडचो व्हळ वर्सान वर्स पुरा जागो कातून घेवन वयचो खंयच्यान कुल्ली उरतले तशें म्हणून तुमकां बी दाखया गांवांतले व्हळ गांवांतले आमगेले कितें म्हणटा ताका परकर्ती हे तुमकां दाखया म्हणून हांव हेकाच हेमकां सगल्याक पोरां आपोवन घेवन येयलो तशें कितें आनी हिंग कित्याक येता हांव ही आमगेली थोडी पोर न्ही म्हाका फक्त टिंगल मारूंकूच उरतात हय टिंगल मारले शिवाय आनी कांय ना तशें म्हूण सुरू करया हांव सुरू करचे पयलीं तुमकां एक गोश्ट सांगता हेमी कोण म्हणून कितें येयलां ते कोरोनाचे ते कितें हे खंय रुपांतर व्हायरस खंय हेमी कोण म्हणून हेमी कोण न्ही रे ओमिक्रॉन 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 हय त्यात न्ही तू हेमी कोण म्हणलो आनी कितें तर ओमिक्रॉन हय त्यात कितें आसता हेमी कोण जावं तेमी कोण आमके जावचें आसा म्हणजे कोणी जावं म्हण हांव हंग नाका तुमी कोणी जावं बाबा हंग घेयनाकात आमगेल्या ज्या भारत देशा भितर येवन आमकां त्रास करनाकात आं तुमी खंयच्यान खंय येतात आनी हिंग कित्याक आनी फस्ट खंयी पावून जाल्यार आमगे भारत देशाक कशें पावता म्हाका तें कळना हे खंयच्यान पावतात कशें येतात तशें म्हणत आनी कांय न्ही हय तेचें म्हण सांगता तुमकां कितें सांग हांव तुमकां सगळें तुमकां सांगतलें कितें सांग आज येता सगळें आमकां टेंशनाचें सांगता आनी आमकां बी टेंशन घालता म्हण ना टेंशन घालूंक हांव येयना कित्याक सांग टेंशन नाका तुमी हांसते खेळते रोवं जाय आनी हांव रोवं जाय जालें आतां तुमकां गंमतीची गोश्ट सांगता पयर म्हागेले नाती बरा हंग गेलो खंय शाळेंत गेलो आतां शाळा सुरू जाली न्ही तेमगेलो आतां शाळा सुरू जाला ते नाती बर ते शाळेंत गेलो आनी ती नात ना म्हाका सोडून रोवूं तयार ना शाळेक बस म्हणल्यार बस ना मागीर म्हाका त्या शाळेक म्हाका बसचें पडलें बाजून हय त्या नानेल पोरा बरा हांव एक जाणटेल मनीस बसून रावलो बाकीच्या पोर सगळीं बशिल्लीं हेकाच लाड खूब जावन घेवन खूब शाणेपण जालें तेगेलें आतां शाणेपण म्हणूं जायना आमी खूब कित्याक सांग ना म्हण 10 वर्सां नंतर जाल्लें पोर तें हय तशें म्हणत मागीर बसले बाई विचारूं लागली आमकां ते आतां ते शाळेंत विचारलो नंतर सगळे विचारले हेक विचारले आमगेले पोराक सविता तूं सांग 5 फळाची नांव सांग म्हण म्हाका खबर आसा हें कळटा म्हणून हेणें सांगलें केळी आंबो एप्पल चिक्कू दाळंब हय दाळिंबात नांव सांग ताणें 5 हांव खुश हांवें हेच करून तापटावचेलो बशील खंयच्यान कित्याक नातीक मागीर इतले जर तरी लॉकडावन जावन रावले घरा कडेन आमगे खावन तरी संवय आसा न्ही नांव सांगलें मागीर तेगेले त्या टिचरीन सांगलें 12 फळाचें नांव सांग म्हणून हे न्ही कितें म्हणूं जाय सवितान आमगेल्या 1 डझन केळी म्हणटात 1 डझन केळी खंय ते 12 फळांत नांव जालें ना इतले खायन हे पणस म्हणील खाता द्राक्ष म्हणील खाता हां तेजे नंतर ही चुन्नां चारा पेरा हे सगळें हाड घेवन कित्याक हांव रानांतल्यान हाड घेवन खावेता आनी हे 12 फळांत नांव सांगलें 1 डझन केळें 12 मोकळे येता एकच पटी कितले बेजार दिसता कन्न हांवें कांय सांगू गेलें ना नात न्ही कितें म्हणल्यार तशें म्हणटा भुरग्याक शाळेक घालूं जाय शाळेक वचूं जाय शाळेक वयच्या पक्षा सगळें बाकी सगळें शिक्षण शिकूं जाय आमकां त्या टायमाचेर तशी परिस्थिती नाशिल्ली आमगेली तसली खरी नाशिल्ली आनी त्या टायमाचेर आमी हाय जर तर आवय बापायन सांगीत जर तर आयकत आशिल्लो आज मागीर ही परिस्थिती येयनाशिल्ली कितें सांगिल्लें तर आवय बापायन हां कितें सांगिल्लें आवय बापायन तेंच आयकलें ना न्ही आयकल्यार तुका सांगता आशिल्लो उलण उलयता ही पोरा हां म्हाका हांव सांगते आसा आवय बापायन सांगिल्लें आयकल्यार म्हाका हांव ही परिस्थिती नाशिल्लो कितें सांगिल्लें का खंय हांवें आयकलोच ना न्ही कानान आयकलें कितें आयकल म्हण सांगता आशिल्लो
तशें म्हण ही बी गंमत हय विचारता आनी हांव बी ताका असलें उत्तर दिता तशें ना पता आयकल ना म्हणल्यार कितें सांग आमी मस्ती करताले तेमी अशें करा तशें करा म्हणल्यार आमी आयकनाशिल्ले तशें म्हणून तुमकां गंमती सांगता कोण ना पोरां गेली येतली म्हाका टिंगल मारूं येवूंकूच जाय हिंगा खंय वयतली हांव कितें म्हणटा तशें म्हणून ए सास्या सॉसो तो पळय सॉसो खंय रे अरे खंय सॉसो खंय रे आजो आज म्हटल्यार सॉसो म्हण केला हांव सॉसो दिसता ना गेल पडी तो कोणा कबूतर दिशील खंय ह्या पडी सॉसो दिसलो म्हाका खबर आसा न्ही ही पोरां येयले नंतर मागीर टिंगल मालचे वचनात म्हण कितें उर पोरां बरी पोरां गोड पोरां टिंगल अशीच मानना ती तितल्याच फातर मारतलो मागीर बोडकार मारूं शकताले तेमी मानना कितें सांग म्हाका भिवंडेचे आनी आमी तेंगेल मजा घेवची उरू मागेल पांयान जर तर तुमकां मजा येता तुमी हांसतात न्ही म्हाका पळोवन 2 मिनटां म्हाका तितलेंच पुरो जाला तसली गमतीची गोश्ट सांगता तुमकां गमतीची गोश्ट सांगता आमी पयर अशेंच इस्पिटान खेळूं बशिल्ले आमी बसतात केन्ना बसतात इस्पिटान म्हणल्यार पयशे लावन घेवन बसचे न्ही ते आमगेले अशेंच आमी ते दाड बीड म्हणून घेवन बसतात रमी म्हणून घेवन बसतात गाडवान म्हणून घेवन बसतात आनी मेंढी कोट अशें करून बसतात केन्ना आमी चुकून आमी जाणटेलात आनी करतले कितें आमी बसल्यार पोलीस जीप येवन थांबली हो आमगेलो रमेश हय उठलो धांवन गेलो पोलीस येयली पळोवन घेवन धांवन गेला वचून जिपाचेर बसला पोलीस आल्या म्हाका कळना हो रमेश उठून घेवन त्या जिपाचेर पोलीस जिपाचेर कित्याक बसलो म्हणून घेवन हांवें म्हणलो रमेशा अरे पुलिसान धरना बिलना काय ना आनी तूं वचून घेवन जिपाचेर कित्याक बसलो रे हें तुमगेलो उपेग ना गेले पटी धरले तर म्हाका जिपाचेर बसूं जागो मेळना आशिल्लो म्हणटा सीट मेळना आशिल्लो का ताका इबी रोवन गेलो का तो स्टेशनार म्हटल्यार इतली उमेद तुका पापिश्टा धांवन तरी वच मागीर तो पी आय साहेब येयलो हे मेयलो हांवें सांगलो आमी जाणटेले रे हे आमकां रिटायरमेंट टायम जालात आमी जिवनांतल्यान रिटायरमेंट जावचे कडेन पावलात पूण आमी खेळटा कित्याक अशेंच एक आमकां एक मजा येता 4 लोक मेळटात उलोवणी मेळटात पयशांचे वेव्हार हिंग कांयच ना आमगेले जर तर म्हाका त्या जोत्राक किस ना आनी आमगेले ती पोरां बशिल्ली तेंचे कडेन किशा पयसो ना पोरां म्हणलें हित म्हाज्या हय कितें म्हणून बसतले तशें जालें त्याच दिसाची गंमत त्या दिसाची गंमत आनी एक सांगता तुमकां खेळू बशील कडेन जाली खोकू लागलो कोण हो रत्नाकर हय रत्नाकर आनी बाबुराय बाजूनच बसलात रत्नाकर खोकू लागलो हांवें बाबुरायान म्हणलो हे पळय हांगा आतां हो कसलो आतां सद्याक वातावरण बरें ना न्ही हांवें खोकू जायना कित्याक खोकतलो जाल्यार तूं तोंडाचेर हात घेवन खोक म्हणलो बरोबर आसा म्हाका आवडलें कोणी बाबुरायान म्हणलें कोणाक रत्नाकराक खोकतलो जाल्यार तोंडार हात घेवन खोक म्हण म्हाका तेन्नाच एक पाद येयलो हांवें कितें म्हणलो खोकलेल्यार तोंडार हात घेवन खोकचे म्हाका पाद येवं लागला खंय हात घेवन मारूं खोकू का मारूं म्हणचें पडलें तसलें पंचायत ना कित्याक सांग तेणी सांगची बी बरोबर हें कितें जाता गमतीत जाता आतां आयकून घे सारकी गोश्ट तुमी उलयली तुमी बरोबर खोकलेल्यार शीक येयल्यार तोंडाक अक्षो करचें आनी पाद येयल्यार कितें करचें मारूं जाता ना न्ही तशें म्हणटा जिवना भितर कितें तरी उरता न्ही मजेत काडा हो रोग येयला तो रोग येयला पाड घाला हे खेड्यागांवचें जिवन आसा हे जिवन आसा न्ही हे मजेशीर आसा तुमी म्हणटात हांग वयतात थंय वयतात तुगेले ते ड्युटी पार्लर ब्युटी पार्लर हां ब्युटी पार्लर हय थंय वयतात ए पा कितें करता मरे स्पा ते स्पा आं स्पा ते पा स्पा स्पा पा
स्पा रे स स स पा स्पा स्पा हां स्पा स्पा ते करतात कितें म्हणटा तेका लेग स्पा कितें म्हणटा मरे ते पॅडिक्युअर मम्मी क्युअर डॅडी क्युअर हे कितें तेच न्ही हांवें आयकल रे हांव वाचता पुस्तकाचेर ते करतात हिंग पळय रे हां हांगा बसलो हांव ए बाबा बारकें नुस्त्या येवन घेवन पुरा हे पॅडिक्युअर करतात कितले सुंदर करता पळय अस्कन पांय सोडून जर तर बसले जिवनांत आनी हे सुख आनी खंय आसा रे हे सुख खंय आसा हां तशें म्हणून म्हणटा न्ही जिवनांत हांसत खेळत रावल्यार ती मजा आनी प्रकृतीचो आनंद घेती रावली न्ही तीच मजा आतां सांगता तुमकां आनंद कसो घेवचो प्रकृतीचो आनी घराच्या उलड्याचो आनंद कसो घेवचो हें सांगता तुमकां आतां हांव गेल्लो एक फ्रेंडागेर गेल्लो हय आमी दोस्त म्हणटा तुमी फ्रेंड म्हणटात आमी फ्रेंड म्हणटा फ्रेंड जालें हांव गेल्लो बायलेन म्हणली हां तेगेल घोव आनी हांव सकाळीं उठून गेलो पोळे खावूं बशिल्ले तुका पोळ्या बरो मोव घालून दिवं का म्हणली तेगेल घोवाक नाक गो घोव म्हणटा हां नाक गो हे त्या मोवा मुसान तोंडांतल्यान घेवन ते रोस पिनून घेवन थुकील ते मोव ते तेगेले तोंडांतल्यान येयले म्हाका नाका आनी हांव तोंडांतल्यान कोणाला येयले खायना म्हूण लागलो बायलेन आनी काही एक उत्तर उलयलें ना तस जाल्यार आमलेट करता म्हणली हांवें विचार केलो हो मोवा मुसाल तोंडांतल्यान येयले खायना म्हणटा आमलेट म्हणल्यार ताती खंयच्यान येता म्हण हांवें विचार केलो हांव गप रावलो मोरूख कित्याक लोकांगेर उलयचें दिल्ल खावचें येवचें हय कित्याक दिल्ल खावचें येवचें कित्याक बी सांगता तुमकां आरोग्य हो घट्ट उरल्यार न्ही सगलें जेन्ना आरोग्य घट्ट उरता सगळें घट्ट उरता म्हण तुमकां बी सांगता आज काल थंडी तापत्रे करून घेयनाकात ताप बी येवूं दिनाकात मातर बी कित्याक ऑनलायन MBBS जाले डॉक्टर येवूं लागलात ह्या लॉकडावना टायमार सगळ्यांक ऑनलायनूच जालात तांकां कापचे शिंवचे तांकां खबर आसका देवा बड्या खबर तशें म्हणत हे कापचे शिंवचे कडेन म्हटल्यार पावनाकात कितें आसा तुमी आरोग्याची काळजी घेवची बरें करून रावचें आनी हे ऑनलायन हे MBBS जाल्ले उरता पळय तेमचे कडच्यान मात जाता तितले पयस रावूं पळया हांव म्हणटा पयर गेलो एक हॉस्पिटलाक गेलो हांगा न्ही हां आमगेल्या तालुक्यांत न्ही एकात गेल्लो खंय तेकाच भटकळ तेका त्या सायडाक गेल्लो तो गेलो तेन्नाच म्हाका मात्र हें जालें उसर मुठी मोडलो आसा तरीत हांव हॉस्पिटलाक गेलो तेणें अशें करून बरोवन दिलें हांवें पळयलो नातवा सांगलो बाबा हो डुप्लिकेट डॉक्टर म्हण घेवन नातवाल म्हागेले व्हडले हय गांवा शिवाय तुगेले तो डुप्लिकेट डॉक्टर तूं म्हणटा हो डुप्लिकेट डॉक्टर तुकाच कळ्ळें का ते नातवाल उरतात ते म्हाजेर तापचे म्हणल्यार ताका हॉस्पिटलांत म्हाका व्हयले म्हणलें तर ताका व्हडले हांव गेल्या फूड जालें ताका तसली परिस्थिती जाला डुप्लिकेट म्हण कशें कळ्ळें हे पळय रे तेणें बरोवन दिल्लें कितलें सुंदर अक्षरान बरोवन दिलां डॉक्टराल अक्षर अशें उरता रे काय जालें डॉक्टराल अक्षर कितें म्हण कळचेंच ना इतलें सुंदर तेगेले जर तर बरेच बरवणगी बरेच उरत तो डॉक्टर शाहू साध्य ना डॉक्टराल बरयलें कोणाक कळटा एक औषधा दुकानाक कळटा ना तर दुसरो डॉक्टराक कळटा तशें म्हणत हे म्हण नातवाक तांकां कळूं जाय न्ही ताका हांवें पयर म्हणलो नातवा बद्दल बी सांग घरांतलें सांगता तुमकां आतां घरांतलें कित्याक सांगता हांवें म्हणलो बाबा हर एक दिसाक तूं 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये मागून व्हरता खर्चाक म्हण घेवन हां खर्चाक म्हण मागून व्हरता एक काम करपता आमगेले टायमाचेर अशें आशिल्लें न्ही आमी 20 रुपये घेवन गेल्यार मरे अरे पुराय सादारण एक रिक्षा बनून सामान हाडटाले आज जायन ते कित्याक आतां कित्याक जायना CCTV लायला पयलींच्यान चोरूं मेळना कित्याक पयलींच्या भशेन चोरूं मेळना CCTV लायला कॅमेरा आतांच्या काळार चोरूं मेळना कॅमेरा लायता तुमच्या काळार चोरूं मेळटाले म्हटल्यार 20 रुपये घेवन वचून सामान हाडटा चोरून हाडटाले म्हण ओय उरत कोणाल चड तूं हां आमी चोर नाशिल्ले रे तेन्ना 1 रुपये तुमगेर आज 1000 रुपये आशिल्ली किंमत व्हडले शाणेपण उलयनाका नाका तुमी चोरून हाडूं वयताले आमी तुमगेर ते कॅमेरा लायला म्हणून आतां हांव कितें आतां गेल्यार तूं चोरता तर तुमी हां आमगेले काळार 20 रुपयेक आमी रिक्षा बंद सामान हाडटाले म्हटल्यार तेन्ना चोरूं मेळटाले असलो अर्थ उलयता तुमी
हेजे नंतर मुखार येताना तुम्ही बरे तुमकां येवचें बी नाका हांगा नाका म्हाका तुमी तो सोंसो म्हणचे नाका कबूतर म्हणचे नाका काही म्हणचे नाका ना रे आमगेल खूब जाल रे 1.5 पानां ऐकून घेत म्हणून उलयता का कितें रे तुमकां कळटलें तुमी मरे फाल्यां वोट जाले नंतर तुमगेले पोरां सांगतले आमगेल्या टायमाचेर आमी 1 लाख रुपया घेवन वचून घेवन मरे टोमॅटो हाडटाले कांदे हाडटाले म्हण तेन्ना तुमकां तेमी म्हणटले तेन्ना 1 लाख रुपया पिंदीन नोट उरतालो सांग म्हण घेवन तशें येतालो तुमगेलो टायम बी उरू म्हण सांग तुमकां आतां हे सांगता हे आतां इलेक्शना टायम जालो हेजे टायम जालो आजकाल कितें जालें खबर तुका एक ना जाल्यार एक हेमी कोण तेमी कोण कोण येयले आनी हे येयले अशें करून येयले अरे हरे टायमाक कोणा त्रास सांग आतां लग्नाक आतां हे पळय हे इमान बंद जाला खंय हां भायर आशिल्ले सैरीक जाल्ली आनी ह्या टायमाचेर लग्न करया म्हणून घेवन केल्ले त्या नवऱ्याक येवूं मेळना व्हंकलेक थंय वचूं मेळना करतले कितें लग्न हां मोबायलाचेर लग्न करचें म्हण जालें ना तेणी थंयच्यान कोणा माळ घालची हिंच्यान माळ घालची तुवें घायल म्हण समजून घे म्हणची लग्न लग्नाची गंमत आतां सांग तुमकां आमगेले हिंग लग्न जातात हय आतां सुरू जालात जावं थंय सगळ्या लग्न जावं जाय सगळ्या संवसार बरें करून ताटून बरें करून रोवं जाय तेमी आनी बरें करून रोवं जाय आनी सगळे लोकांक जे वाजंत्री उरतात जे आनी कोण रांदपी उरतात जे वार्तल उरतात जे आनी कितें सगळे लोकांक असले धंद्या खंयच्यान तरी धन दिवूं लागता आनी येता वाजंत्र्याल सांगता तुमकां हांव हांवें वाजंत्र्याक बी पळयलो हांव बी पयर लग्नाक गेल्लो सकाळीं बड्याक तांकां पयले दिसा हळदी मुर्ता म्हणून आपयले नाजाल्यार थोडे दिवस कितें करतात आतां लग्ना दिवस हळदी मुर्त म्हणून करतात हळदी मुर्त करतात लग्ना दीस लग्न करतात लग्नात वाजया रे म्हटल्यार की तेमी कोण जेवू बशील सोण घेवन बी वाजोवंकूच जाय तेमी वाजयता बडे वाजयतात जाले लग्नांत न्हवरो हॉलांतल्यान भायर पडलो घरा कडेन पावत म्हणल्यार अरे घरा कडेन कितल्या पावयता तुमी न्हवऱ्याक कितल्या पावयता रे एकाकान दोनाक हां हां एकाकानी दोना पावयता का म्हणून न्हवऱ्या पावयची बी रीत उरता हां मात्र तरी तकलेत घाण घेया न्हवऱ्या कितल्या पावयचे हां आनी न्हवऱ्यान तेंगेल्या आवय बापायन नाजाल्यार तेंगेल्या कुटुंबान विचार करता न्हवरो केन्ना पावयचो ज्या दीस लग्न जाता त्या दिवस येळ पडचे पयले न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक घर भरणी करून घेवूं जाय घर भरणी म्हणल्यार कळटा तुमकां ती घर भरणी म्हणल्यार लक्ष्मी सांजे मागीर पयले पावूं जाय हां सोरो पितल्यान नाचतले आनी तुमी तांकां आज व्हंकल बी नाचता न्हवरो बी नाचता कितें देवा बड्या खबर कोण नाचता कोणा बर कोण नाचता म्हण कळचोच ना आनी न्हवऱ्यान घायले तसलेच पुराय हे तुमगेले कपडे आनेकलो कोण घायल उरता आनी व्हंकलेन घायल सगळे कपडे सगळे आनेकलो कोण घायल उरता कोण व्हंकल कोण न्हवरो कोणाल गळ्या माळ आसा कोणा भाशींक आसा कळचेच ना हां आनी तांकां बाप ते पयशे दिला म्हणून तांकां रातभर तुमी वाजोवंक घेता तेमचे खंयच्यान तुमी कोणा सांगची गोश्ट न्ही ती पोर ना म्हण गेली पोर ना म्हण सांगता भाशींक घरांत येवन सोडयचे पयले न्हवऱ्यान आनी व्हंकलेन हें सुद्दां करूं जायना खंय तांकां जावन येयले कितें करतले हांवें म्हणची गोश्टी आतां हांव जाणटो कित्याक तुमकां पुराय रीत कळूं म्हणून सांगता हां कितें करतले तुमी रात्रीन दचकन 11, 11:30, 12, 1, 2 वाजे म्हटल्यार न्हवऱ्याक घेवन वयते उरतले तुमकां मेळटा सोरो नाचतले हां ते बडे वाजयता लोकांनी कितें करूं जाय आनी वाजयता लोकांक बी सांगता हेमकां बी सांगता तुमी खंयच्याय बी लग्नाक तुमी ते इडू घेता पळय इडू म्हणटा तुमकां ऑर्डर न्ही रे बाबा हां ते दिता आसतना तुमी तांकां सांगा आमगेले टायमींग अमूक ते अमूक इतले हेजे मुखार वाजे ना म्हण सांगा सगळे जाण तुमी सगळे जाण एकमत जावन सांगा तेमी खंयच्यान भेंड हाडूं मागीर पळया ते करा तुमी बी ते उत्तर करून घेया आनी तुमी तांकां बी त्रास दिनाकात तशें म्हणत आनी कांय ना आतां इलेक्शन बी सुरू जाला हय MLC इलेक्शन बी चलते आसा आतां वोटिंगाचे येतले फाल सकाळी इलेक्शन जाले नंतर परत हे होमी कोंटो येयला म्हणून ते रोग येयला म्हणून घेवन परत आमगेले सगळे पुराय हे करता बंद करूं लायतले नाटक म्हणील बंद जातली
नाटकाच म्हणटा रे याद येयली. आमगेल कारवारात जाय तसे कलाकार आसात, भरपूर कलाकार आसात, ल्हान ल्हान पोर तयार जावू लागलात, तयार आसात. हां हां तितलो आसून बी हे मी मंगळूरच्यान गोंयच्यान हंच्यान थंयच्यान हाण घेवन नाटक करूं लागलात. कित्याक खबर तुका? पयले ग्याद आशिल्ल खंय, घरा कडेन नाक तोपल्या दुखता आनी सोनानान तोपल्या दूख ना म्हण घेवन तशें जावूं लागला. तेमी येवन पयशे घेवन वचूं जाता, पूण आमी हिंच्यान लोक हेंचे पयशे घेवन वचत तुमकां जायना न्ही. करा, बेजार ना, करा. सगळी कल येवन घेवन पावूं जाय, ही कल बी थंय वचूं जाय. कारवारच्यान खंयच्या मनशान वचून मंगळुरा नाटक केलां म्हाका दाखया. केलां केन्ना अशें न्ही, ते खंयचे कोंकणी साहित्य एकाडेमींतल्यान वचून घेवन साकार नाटक संघांतल्यान वचून घेवन मंगळुरा नाटक केलां. बाकीत लोकांक कोणी मंगळुरा वयलात, कुंदापूर वयलात, उडपी वयलात. शरम ही आमकां. आमगे लोकांक आमी जर तर करना तर तुमकां फाल्यां कित्याक करूं जाय सांगा. तुगेले फाल्यां एक अलग टायप धंदो उरता, तुका हांवें कित्याक दिवं जाय? तशें म्हणटाले न्ही लोक. फाल्यां तुमगेलें दुकान म्हणील उरता, तुमगेल्या दुकानान सामान कित्याक घेवं जाय? कारवारकारान हें म्हणत जाता? तशें उरना. जेन्ना त्रासा आशिल्ल्याक तुमी हातभार लावन वयर हाडा, वयर हाडचे आनी वयर हाडून घेवन तांकां तेमगेल बी उद्धार करा, तुमगेल बी उद्धार जावं म्हणटा हांव. तशेंच आनी एक सांगता, वयचे पयलीं एक बारीक अशी गोश्ट सांगून वयता. प्रदीप बांदेकर हो बरो एक व्हड कलाकार, बरो कलाकार. तेगेले दोनी किडनी फेल जाला दाखय. तेका आमी पयशांचे हातभार आमी बी प्रयत्न करते आसात. चारिकांतल्यान आमी खूब प्रयत्न करते आसात. कित्याक तेका चारिकांतल्यान हांव इतले दिवस सांगलो नाशिल्लो. कित्याक हांवें सांगले नंतर तुमकां बेजार दिसतालो जावं कोण म्हणून, पूण तेगेले बेजार म्हाका दिसते आसा. 12 लाख रुपये सांगिल्ले आसात, अजून 3 लाख बी जाले ना. घरात तेगेली परिस्थिती बी ना की ते 12 लाख रुपये एक कडेन करूं सारक्यान. आनी म्हाजे कडेन दिवचे उरल्यार हांव बी करता आशिल्लो. म्हाजे कडेन बी तितले म्हागेली परिस्थिती ना. तशें म्हणून तुमकां हे आमगेले कारवार न्यूज कोंकणी जो कोण मनीस पळयतात सगळ्या कडेन हांव विनंती करता, तुमी तुमगेलो 100 रुपया घाला. 19,000 सबस्क्रायबर आसात. 100 रुपया घाल्यार तेगेले कितें जातलें. पायपण विनंती करता त्या. तशें म्हणून हांव विनंती करता की त्या पोराक आमी तेगेले कले खातीर आनी तेगेले घराण्यासाठी ताका आमी आमचे बरोबर दवरून घेवं जाय. पायपण विनंती करता, तुमच्यान कितले जाता तितले मदत करा ताका. तेगेले तुमकां एकावंटाचे तेणी सुनिला सांगून ताका हे घाल लायता, एका तेगेले एकावंटाचे घाल लायता आनी तेगेले ते QR कोड घाल लायता. ते करा आनी ताका मदत करा आनी ताका आमी आमचे बरात दवरून घेया. आनी जाता तितले बेगीन तो आमचे बरोबर येवन घेवन म्हाजे बरोबर सायडीन बसूं सारको करून घेवन ताका दवरून घेवं सारकें म्हूण सांगतात. मुखार आयतारा मेळया, तोपर्यंत आमी बरें करून रावया.
भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आनी म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा, खूब वर्सां जाले आमी हे औषध घेतात तें औषध घेतात पण आमकां फरक पडलो ना. तेमकां बी सांगू इच्छिता आनी तुमकां बी सांगू इच्छिता, हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया. कारण तुमचे खातीर घेवन येयला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस. आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकानां वचून चवकशी करा आनी थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा. आणि कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरून घेवन रावया आनी परत मेळया. तोपर्यंत तुमगेले वाट पळयता, तुमी बी म्हगेली वाट पळया. बरें रावा, सुरक्षीत रावा, ह्या कोरोना कंच्यान पयस रावा आनी कुटुंबा बरें करून उलोवन बिलोवन खेळ घेवन रावा. कित्याक केन्ना कोण उरतलो आनी केन्ना कोण वयतलो म्हण सांगूं जायना. तेजे खातीर तुमकां सगल्याक देव बरो करूं म्हणटात. मुखाल आयतारा मेळटा. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.